तुका भेटूंक दिता बापा बुद्धाक आत्म्या वंदनमय माणसासना बापा बुद्धाक आत्म्या वंदनमय माणसासना बापा बुद्धाक आत्म्या वंदनमय माणसासना बापा बुद्धाक आत्म्या वंदनमय माणसासना. अशमिसान संपलेल्या बेंतो आनी आना जोकिना फेरा आमकां देवाच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तांच्या आत्म्या बसोत ह्या मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमी भावार्थ देवाचें देणें आमकां भावार्थान आमी ह्या मंदिरांत आयल्या भावार्थान केल्लें प्रार्थन आनी खालतिकायेन मागलेलें देव दिता. तर आमचो भावार्थ सदांच धीर सांबाळूंक आनी खालतिकायेन ताची शियोंक आनी प्रार्थना करूंक आमकां भावार्थाची आनी खालतिकायेची मनशां कर म्हूण ह्या मिसान मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सल्कवार मेळीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. सोम्या गाकूत सोम्या गाकूत क्रिस्ता गाकूत क्रिस्ता गाकूत सोम्या गाकूत सोम्या गाकूत. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारताव. आमची मागणी धर आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. हेब्रिवांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. ओरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजां दारून करूं नाकात.
तेन्ना म्हजी कोत्तुवां देखल्यांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पुर्जेचो म्हाका कांटालो आयलो. ह्या पासत हे सोस्तीचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें, तांची काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती केदींच पावची नात. भावां भयणीनो, ओन बाबार्थीपणाचें नोश्टें काडीस जिव्या देवा सोशिल्लें आमकां पयस कोत्ता. तरी तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावं सोत्रायेन भोंवात. परतें जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकाक बोलून धारून जायना जावंक आयज म्हणलां तें चलो पर्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वासीपण आसलें तें आमी निमाणें घोडे पर्यान तीरपणी सांबाळ्ळें जाल्यार क्रिस्ताचे बागेली आमी जातल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारोवन करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारोवन करूं नाकात. सरपट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावुया. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारोवन करूं नाकात. मेरीबाग आनी वरोण्यांत मांसाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरवीं दारोवन करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारोवन करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे परजेन म्हाका कांटा लायलो. काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हज्यो वाटो सोडल्यो. तेन्ना रागा जालान हांवें असो सोपूत घेतलो, हो लोक कधीच पावचो ना म्हजी शांती भोगूंक. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारोवन करूं नाकात. उद्गार. Service morak, zoi, zoi, service morak. Service morak, zoi, zoi, service morak. Service morak, zoi, zoi, service morak. Service morak, service morak, zoi, zoi. जेजू स्वर्गा राजाचें शिवर्तमान परगडटालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Service morak, zoi, zoi, service morak. Service morak, zoi, zoi, service morak. Service morak, zoi, zoi, service morak. Service morak, service morak, zoi, zoi. सर्विस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वयमा तुका सोम्या. एक कोटकार जेजूसाची उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावन म्हणलें, होय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नास जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें,
फळे कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइसेसान फॉर्मायल्लें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्या उक्ती खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणली तुका क्रिस्ता. देवाच्यान जायना म्हूण कांयच ना. ताच्यान सगळें जाता आनी सगळें सवें बरें तें तो करता. कोड एक भिरांकूळ पिडा आसली आनी कोडकारांक समाजान भोवंक आडवारलेलें. ते आपल्या घरच्यां बरोबर घरांत ठिकाण करिनात, पूण तांकां काडून एकसुऱ्या जाग्यार दवरतात आनी ते भायर भोंवत सरत जाल्यार तांणी मेळो मेळो अशें म्हणप, कित्याक दुसऱ्यांनी येवन आपणाक हात लायना जावपाक, तांकां कोड जायना जावपाक ते अशें करतालेत. असले परिस्थितीन जियेतेल्या सवें जेजू चुरचुरता, मिसळ जाता, तांकां हात लावन बरें करता. कोडकार जेजूची भावडतान येता आनी सरपटून दिमी घालून आपणाक नितळ करूंक मागता. जेजू ताका म्हणटा, तुज्या भावडतान तूं बरो जालोय. भावार्थ आमकां आमी रावता त्या वस्तूंची खात्री आनी पळोवंक ना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थ देवाचेंच देणें आमकां. ह्याच भावार्थान आमी हांगासर भावार्थी आयल्या आनी भावार्थान आमी आमचे प्रार्थना मागणी करता. भावार्थान केल्ली प्रार्थना आनी खालतिकायेन मागलेलें देव दिता. तर सदांच भावार्थान थीर रावुया, खालतिकायेन आमची मागणी सदांच करुया आनी देव ती आयकून सपोर्ट करतलो. बिठोनेक आमी गायन गावुया C24 मातयेचें भांगार करूं पान 30 आनी 8 C24 पेज 38. Bangar guru Chokadu ye gatudra
म्हज्या भावभयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा तुजी भुरगीं भेटयता ती भेटोवनी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र साबूंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणेच्या देवा सर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 Dobaranco sorvis mortu, sorgani sonsa, volvea tu chavoi voman, sorgin tu soy, 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 soy. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय सोगीन तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Bavartaco good porgo to ya.
Jésus melo, Jésus chimanzala, Jésus nobian dolor. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापाक, फिल्तनेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दिता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. धीर बावरतान ल्हानविकायेन आनी विस्वासान जेजून शिकयले मागणे म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां आदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदारका कुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाई त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या आसता. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नंक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दिवया. देवाची शैली संसाराच्या पापातली आमची काकूत कर. देवाची शैली संसाराच्या पापातली आमची काकूत कर. देवाची शैली संसाराच्या ही देवाची शैली संसाराचें पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया म्हज्या पितृचे म्हाका पळोवना म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
गोमयांच्या वेळार गायन गावुया D1 आमचे मोदल्या कोणाक पान 40 आनी 7 D1 पेज 47. प्रार्थूया. सोरपोतविदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतीपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोतविदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागीवंत जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाड बापा, तुज्या आपल्या दोयलपणाच्या ओछापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या खाडसांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक बागीवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सोडतीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या
आख्ख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक बागीवनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. वसल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी सतस्तांव आनी ताच्याच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाचें गायन गावुया. जुजे वाजा आमच्या बाबा यू 35 पान 249 यू 35 पेज 249. आमच्या बाबा विरोधान तुझी मजत बाबू साक्षी दिवंक जेजू भावार्थ पोसून परबेन आमकां जागोय. पिळा भोग चलून तूं कोंत कितली तुका पूज बोडाय बुजून चोडूय. पिलोल्यांक बिळत्यांक इश्ट्यांक पयऱ्यांक भावणांक शांती बगूंक समोर. जुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत अर्धा मोयमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्याक अर्धा मोयमा सासनान सासनान. जुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत अर्धा मोयमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्याक अर्धा मोयमा सासनान सासनान.